एक कपडा दिता म्हाका बेगर दी बेगर धरून दवरा वास्को बायणा वाठारात चंदनगाड हांच्या घरा मुखार सकाळी एक मानगे रान खात्यान सापळो घालून धरले। या वाठारात आनीकय मानगी आसात असो दुबाव लोक उक्तायतात। आयकात हिरू महालेचो रिपोर्ट। तुमी जे फाटल्यान म्हज्या तळे पळयता ह्या तळ्यान फाटल्या दिसान एक क्रोकोडायल दिसलेलो आनी हो क्रोकोडायल जेन्ना लोकल जो चंदन गार्ड म्हणून ताका दिसल्या उपरांत तेणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळयलें आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळयल्या उपरांत केजी घातले पूण तो तेन्ना मेळोंक ना। पूण सद्या आतां एक क्रोकोडायल जो चंदन गार्ड त्याच्याच कंपाउंडान घुसलो आनी घरा भायर आसलो। जेन्ना सकाळ फुडें 4 सुमार चंदन गार्ड भायर येयलो तेन्ना तेणी पळयलें की हो क्रोकोडायलच्या दारा कडेन आहा। तेन्ना तेणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळयलें आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगा धांव घेतली आनी त्या क्रोकोडायलाक धरलो। पूण सद्या एक भयाचो वातावरण आहा की हांगा क्रोकोडायल आनी आसूं शकता कित्याक की खुबशे क्रोकोडायल हांगा दिसून येतात अशें लोकांचें म्हणणें आहा। आनी तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी हांगा लोकल ऑथॉरिटीन हेचेर हे तळे साफ करचे तशेंच जे क्रोकोडायल हांगा कितें आहा जाल्यार ट्रॅप घालचे आनी ताका धरचे अशी मागणी आहा। कित्याक की हांगा लोकल रेजिडेन्शियल एरिया आहा आनी रेजिडेन्शियल एरियेन भुरगीं खेळटात लोक आहा। सो हांगा केन्नाय कितें जावं शकता। आयज हो क्रोकोडायल लोकांच्या दारान पावल्लो आसलो आनी सुदैवान हांगा कोणाक काय हानी जावंक ना आनी कोणाचेर एटॅक जावंक ना। पूण हे फुडले हानी जावची न्हू म्हणून कितें तरी स्टेप घेवपाची गरज आसा। सकाळी फुडें चंदन उठलेलो तेणी ते पळयलें आनी आमकां उठयली आमी पळयलो बी तो ताका वाड मेळना म्हणून गाडये कडेन गेलो मागीर आमी पुलिशेक फोन केलो। पुलीस येवंक ना मागीर फॉरेस्टांक फोन केलो, दाजीक फोन केलो, दाजीन तेचो बंदोबस्त केलो आनी फॉरेस्टा वाल्यांक धाडले आनी ताका धरले आतां। पण हेच्या फुडें आमकां मातशें हुशार रावपाक जाय कित्याक सांग आमकांय बी भंय आहा पब्लिकेकूय भंय आहा ते अशें जाल्लें नाका कळ्ळें। आज 4 उठलो हे पळय येयनात ती असले हांवें उठलो आनी सगळ्यांक फोन मारलो तो तेणी ताका धाडले मरे आनी ते धरली आनी ते घेवन गेले तुमकां हे सेम अगर आसा म्हणून। सो तेंच्यांनी ते ट्रॅप घातलेले आयज ती तांकां मेवली आनी ते आयज तेंच्यांनी ते घेवन गेले। आसतले शुअर आसतले की मातशे ते तळे मातशे क्लीन करून हांव एक गव्हर्मेंटाक मागता मातशे ते तळे क्लीन करप आनी मातशे पळया ते आसतले आसपाक जाय। ही मगरमच येयल्या पळय ताका हांगसून प्लेस खंयच ना येवपाक ती म्हाका त्या सायडीसून अशी येयल्या। It was not difficult to catch. It is almost like 2 meters, and luckily at last we rescued it from this because I knew it would enter some habitation, and I had told you all also that don't worry, it will enter and we will definitely catch it, and we have done it. The forest department have done it. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।